एक्चुअली गुड मॉर्निंगाचेर आसा आमी अजून. तर आयज न्ही आयज वार कोण रे ट्यूसडे. आयज न्ही ट्यूसडे आणि आमी आता भायर सरल्या मडगांव वचपा खातीर. तर आयज तुमी म्हणटली मोदीच मडगांव कित्याक का म्हणून, ते बी आता ह्या टायमार. तर आयज मडगांव हेकाच लागून की आयज सेलिब्रेशन टाइम टू सेलिब्रेट. तू म्हटल्यार म्हजो बर्थडे जाल्लो 2 तारखेक. आयज कितली तारीख रे? 17. ऑलमोस्ट 17 तारीख दिसता आयज. 2 तारखेक म्हजो बर्थडे जाल्लो. म्हणल्यार सेलिब्रेट केलो इन सेन्स घरा कडेन आशिल्ली न्ही त्या दिसा आमी गुलारा लागून केल्ली ती. तर थंय आशिल्ली, थंय बर्थडे केलो आनी त्या दिसा वेज कितें आशिल्लें रे त्या दिसा? मंगळारच आशिल्लो. तर मा बी घरा कडेन वेज न्ही, सो वेज केक हाडून अशेंच केलें आनी अशें नॉन वेज बीन वेज जेवप बिवप कांय जालेंच ना. तर आयज म्हटलें मडगांव या जेवपाक, म्हळ्यार सेलिब्रेशन करया आनी आमची बारीकशी एक लंच डेट बी जातली न्ही अशें म्हणून या म्हटलें. बारीकशें काम बी कितें 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 बारीकशें काम बीन आसा. तुमकां खबरच आसा. आतां तुमी बी यूज टू जाली आसतली. जेन्ना केन्ना आमी घरांतल्यान भायर सरता खंय वचपा खातीर म्हणून काम घेवनूच भायर सरता. मागीर ते रिजन आसता कितें सेलिब्रेशन करपा या, जेवपा या. तशेंच एक्चुअली काम आशिल्लें हेजें मडगांव. खूब दीस जाले मडगांव काम आसा म्हणत आशिल्लें. तर म्हटलें चल दोनी एट अ टायम जातली अशें म्हणून. आनी बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो बी आशिल्लो. पयर संडेक वचपाचें चिंतलेलें आमी. तर संडेक मागीर त्या दिसा हें आशिल्लें न्ही तें कळस बीन, सो तेका लागून मागीर हें करूं ना, वचपाचें कॅन्सल केलें. अकस्मात तें कळ्ळें न्ही सॅटर्डे रातचें. सो आमगेलो मागीर तो पोस्टपोन जालो प्लॅन. मागीर एक्चुअली बुधवाराक वचपा आशिल्ली म्हणल्यार फाल्यां. तर हो म्हणपा लागलो चल आयज या, आयज आपल्याला फाल्यां बुधवार, फाल्यां सोमार खंय सोमाराचेर आसा हो. तर बुधवाराक फाल्यां वचपाचें आशिल्लें. तर हो म्हणपा लागलो आयज या, आपलें काम बी जातलें हें बी जातलें न्ही अशें म्हणून. तर आयज वता. हेजे पयलीं काम जें कितें आसा पळय तें कंप्लीट करतलें, मागीर जेवपाक वयतलीं. सो मडगांव आमचें ऑल टायम फेवरेट खंयचें रे? कंदील. कंदील रेस्टॉरंट आमचें ऑल टायम फेवरेट, जें गार्डना कडेन आसा पळय न्हू तें. केन्ना खंयी गेली न्हू आमी जेवपाक चडशी कंदिलाकूच प्रिफर करता. सो थंय वतली आनी मागीर मुखार जें कितें जाता पळय तें तुमकां दाखयतलें. एक्चुअली हेजें काम आसा तें काम जावन मागीर जेवपा वचपाचें काय जेवपा वचून मागीर काम करपाचें तें पळोवया. सद्याक मातशें काणकोण मार्केटान वचपा जाय. सो हेगेलें मातशें कितें कोण रावला हेका, सो तें हेच जेवपा वचप बिचप फक्त निमीत. पळय आतां कामां कितली ती. तर थंय वतली, तेका कोण रावला थंय मेळून मागीर मडगांव वतली. पळोवया जेवपाचें पयलीं काय कामाचें पयलीं तें पळयता आनी मागीर जें कितें जातलें तें तुमकां दाखयताच. तर म्हाका थोडीशी शॉपिंग बी करपाची आशिल्ली मडगांव, कांयच ना. आनी मेनली म्हणल्यार न्ही हांव कित्याक लागून वता खबर आसा? म्हाका बिबे जाय. हांगा हे सायडीन खंय मेळना, काणकोण बी विकपाक येना बिबे बीन. तर मडगांव येता न्ही, सो म्हाका मेनली बिबे जाय. सो तेका लागून हांव चड करून वता आतां सकाळच्या टायमार. तर बिबे बी घेवन येतले हांव. मागीर तुमकां दाखयता खंय खंय वता, कितें कितें घेता, कितें जाता तें सगळें तुमकां मागीर शूट करून दाखयता. चलात तर मागीर मेळया मडगांव पावतकीर. काणकोण कांय ना, हेजेंच काम तें फकत. पळय आयज हिरो जावन येयलो तो, न्यू कपडे एंड ऑल सगळे घालून. बर्थडे सेलिब्रेशन म्हाजें आनी हांव पळय बाबडे सादेशे कपडे घालून हेका पळय सामको ट्रेंडी जावन येयला. चलात तर मागीर मेळया मडगांव पावतकीर. काणकोणचें कितें काम आशिल्लें पळय न्हू तें जालें. 12 जावन गेली, 12:15 सुमार जाली हांगाच. टेंडर कोकोनट. सकाळी ब्रेकफास्ट बी लायटसो केल्लो आनी मँगो येयल्या खंय. लास्ट टायम जेन्ना हांवें मँगो दाखयल्ले पळय न्हू तेन्ना म्हाका कोणें कमेंट करून सांगलें की एन्नाच खावं नाका, आतां ते वखद लावन पिकिल्ले आसता म्हणून, नॅचरली पिकता ते मागीर येतले अशें म्हणून. सो हांवें मागीर आंबेच घेतले ना, तशें कमेंट बी केलो न्ही, म्हाका बी सारकें दिसलें. तर पळय आंबे हो विचारता कशें का म्हणून. तर पयलीं टेंडर कोकोनट पिवन घेता आनी आतां चल्ले डायरेक्ट मडगांव. वत पेयात भायर कसलें तें. फायनली न्ही मडगांव पावले आमी. आनी पळय सायडीच्यान कमेंट्री दिता. तर मडगांव पावली. पयलीं न्ही पेट पुजा आनी मागीर काम. पयलीं न्ही जेवन घेवया म्हटलें, मागीर हें करया
कितें काम असतं ती कामां सोंपपात ना आयुष्यभर अशें म्हणून म्हटलें पयलीं चल जेवन घेवया अशें म्हणून. तर आतां आमी हांगा पावल्या गार्डना कडेन. तर कंदील पार्किंग मेळपा जाय, पार्किंगाकच प्रॉब्लम कंदिलाक. तर पार्किंग मेळ्ळें की ना मागीर वयताय जेवपाक. पयलीं ही डेलीची वाट आशिल्ली आमची. कितले तेंपान येयला मडगांव. पयलीं सदां उठून मडगांव आसतले, काम हे ते सगळें. पार्किंग ना, लोकांचं आमी फुटपाथार बी चडयले. आनी हे पळयात आमचे ऑल टायम फेवरेट कंदील. पार्किंग ना आयज. आतांच कॅमेरा ऑन केला. तर फायनली न्ही पार्किंग मेळ्ळी आमकां. वच पळय म्हळ्यार आमी थंय रावल्ली. आतां खंय पार्क करया कितें करया इतले पयस वचून येवपा पडटलें न्ही अशें म्हणून. तर कोण तरी एकलो अंकल येयलो आनी आपल्याली गाडी काडपा लागलो. आनी फायनली पार्किंग मेळ्ळा. आतां वता वच कसलें न्ही भायर सामकें रावपाकूच जायना. तर येयात चल या. तुमी बी येयात जेवपाक. तुमी बी येयात जेवपाक. मागेली बर्थडे ट्रीट. begin. हे गेलं तोंड पळयात. बरें आसा. तंदुरी पेक्षा बेटर आहे. इडलीचा बर्गर. एज यू ऑल नो खंय गेले जाल्यार आमची फीश थाली. आमची म्हळ्यार हेची खंय कितले बरे रेस्टॉरंटावर बेस्ट लोकल रेस्टॉरंटावर हेकांनी फक्त फीश थालीच जाय आसता. भायर जेवपाक गेले की आसता न्ही पळय कसं फक्त फीश थाली. तर हांगासर घेतला. कसले नुस्तें रे लिपोवन दवरला मरे. बरें लिपोवन दवरला. चणक थाली आनी हांवें फ्रायड रायस ऑर्डर केला. वेज फ्रायड रायस. म्हागेली चणक थाली फेवरेट जाल्यार तूं कितें खात तर. आनी म्हागेलो फ्रायड रायस. थँक्यू. काड काड. सो जालें आमचें जेवण. आतां न्ही टायम 2:15 असो जाला. 2:15 जाल्या. हांव हांगा स्टेरकेसीचेर हांव व्हिडिओ करता म्हणून सगळें म्हाका पळयता हांव कोणा कडेन उलयता काय म्हणून. तर खूब रश चालू आतां हांगासर. म्हाका खबर आसा मातसो टायम जालो की हांगासर असोच रश जाता. म्हटल्यार कितें जाता बाय 1 बी अशें पावलें न्ही जाल्यार बरें जाता. ना जाल्यार मागीर 1:30 2 o'clock बी अशें पावलें न्ही खूब रश जाता हांगासर. बसपाक मेळना. आतां तशें जाल्यार आमी बाय 1 पावल्ली बरें जालें. आनी आमच्या फाटल्यानी मागीर थोडे करून खूब गर्दी जावपाक लागली. तुमी पळयलाच आसलें आमी येयला तेन्ना कांय नाशिल्लें. 2-3 टेबलांच आशिल्लीं फूल. बाकीचे सगळे खाली आशिल्ले. तर आतां सगळें न्ही रश जावपाक लागले. लोक बाबडो वेटिंगाक रावता कोण उठलेलो आनी आमी बसतले काय म्हणून. तर आमी तशें जालें. आमी बसलेली न्ही जेवपाक. बील हाड म्हटलें. सो तो बील हाडटा स्कॅनर हाडटा म्हणल्यार टायम न्ही. तर लोक उबे आशिल्ले. हांव म्हणपाक लागलें ना आमी चल म्हळ्यार उठया आमी चल या
आपूण कावंटरार वचून बील पे करता म्हणपाक लागला. सो भायर वचून राव अशें म्हणून लोकांक वेटिंगार रावपा पडटा न्ही. आतां ते मागीर कोण बसले लोक बाबा भूक लागता न्ही थोड्यांक आनी वेटिंगार रावपा बी बेजार लोकांक हांगा पळय उबें रावपा पडटा. सो ताका लागून हांव येयला भायर हो गेल्यार बील पे करून येतलो आतां. चलत तर आतां पळोवया मुखार वचूं कितें प्लॅन तो. हेजें काम आसा तें करपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार हांगाच ती म्हाका गार्डना कडेन बिबे आनी ते पळोवपाक जाय. पळोवया मेळटा जाल्यार आतां टायम 2:15 जाली न्ही. मे बी जेवपाक गेले जाल्यार ना जाल्यार आसले जाल्यार मेळटलें. सकाळ फुडें बरें मेळटा अशें कितें भाजी जावं कितें बरी फ्रेश अशें मेळटा. बिबे घोटां आंबे बी सगळें. आतां मेळ्ळी जाल्यार म्हाका बिबे पयलीं घेवपाक जाय. अशें कितें करपाक अशी रेसिपी बी अशी न्ही म्हाका अशेंच खावपाक आवडटा. सो ताका लागून येयल्यात न्ही पळोवया म्हटलें आतां. तर पळयता आसा जाल्यार तें घेता हेजें काम करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सपोज आसा न्ही थंय गार्डना कडेन कोणी बसले ते आंटी बी बसता न्ही. सो मागीर आसा जाल्यार दाखयता तुमकां. खंय या म्हणटा सगळी शॉप्स बंद म्हणल्यार दनपार न्ही आतां. चर्ची वचपा बी बंद आयज. चल त्या वाटेन या. थंय म्हाका थंय वचूं जाय. तर आतां वता पळयता कोण ते म्हणल्यार बिबी मेळटा जाल्यार पळयता. चला या. बिबे आसा बिबे जाय बिबे. बिबे आसा गे कशें 100 आणि हे कशें 500 रुपयाचे 4 कसली आहे. मागे 4 खूप म्हारग झाले. 5 ना हे कशें करून दिता. 300 सारखे काय कमी ना 100 ना गे बेश्टी गाडयां खावपा ते. मडगांव मार्केट फुल्ल खाली. पळयता म्हाका बाटांक मातशें वचपाक जाय आशिल्लें. बाटा ओपन आसलें पळोवया. सगळें बंद. मार्केट दनपार जाली न्ही. तर पळयता बाटा ओपन आसलें बाटांक मातशें वचून येता. हे बी बरें आसा न्ही. खूब हेवी वयता रे. चलता आसतना तर मडगांव जें काम आशिल्लें पळय न्ही तें जालें. टायम अरे बाबा 4:30 जाली. इतले बेगीन वताक पयल्यार तर दिसत ना. जें कितें काम आशिल्लें पळय न्हू हेजें तें सगळें कंप्लीट केलें. आनी म्हाजी हालत पळय स्कीन बी कितली ऑयली जाल्या ती वतान. मातशें मार्केटान थंय बी गेल्लें न्ही सामकें वत लागलें. तर आतां हेका हांवें आयस्क्रीम हाडपाक धाडला. आयज जेवन आयस्क्रीम खालीच ना. जेवपाक बी गेलें न्ही की आयस्क्रीम ही आमची कॉमन आसता. तर हेका म्हटल्यार आयस्क्रीम घेवन यो म्हण. आतां तो त्या शॉपार गेला. तर आयस्क्रीम घेवन येतला आनी आतां वता काणकोण. मागीर पळोवया काणकोणच्यान फुडें कितें कशें तें. आनी मागीर आतां आयलो तर पळय कोण घेवन येयला आयस्क्रीम. 3 केवणात एक एक्स्ट्रा. ब्लॅक करंट मागेली ना. चॉकलेट वाला ब्लॅक करंट मागे फेवरेट. तू ती खा कप खा. तर चलात वता आमी. मागीर काणकोण पावते की मुखाल्लो अपडेट दिता. गुड इवनिंग. तर न्ही सांजची जाल्यार 6:45 सुमार आनी आमी न्हू ऑलमोस्ट एक वरभर पयलीं पावल्ली घरा. आय थिंक 5:30 समथींग आमी घरा पावली. आनी येवन न्ही मातशी बसली रेस्ट घेतलो. रेस्ट इन सेन्स कितें अशें टायर्ड बियर्ड कांय जावं नाशिल्ली. जस्ट न्ही येवन अशें मातशी बसली. हो गेलो म्हणल्यार गेलो इन सेन्स भायर गेला
घरा कडेन बी बेजार येता न्ही, अशें गरमी बिरमी जाता, आपूण मातशें आतां देवळा कडेन वचून येता म्हणपाक. तर तो गेला, हांव आसा घरा कडेन. तर हांवें म्हटलें तूं चल, हांव म्हजो व्हिडिओ बी शूट करपाचो आहा तो करता, एंड करता अशें म्हटलें. तर जाली फायनली आयज आमची लंच डेट आशिल्ली, ती थंय वचून आयली आमी. आनी मेनली न्ही म्हाका मडगांव काम आशिल्लें, तर म्हाका न्ही आंबे जाय आशिल्ले, बिबे जाय आशिल्ले, म्हाका घोटां हाडपाची आशिल्ली. सो बट बिबेच मेळ्ळे म्हाका, बाकीचे कांय अशें आंबे आनी घोटां बी मेळुना. आतां तुमी म्हणटली काणकोण मेळना जावं कारवार मेळना का म्हणून, मेळटा बट तुमकां तर खबरच आसा अशें आंबे बी सिजनाचे फर्स्ट येता पळय ते पणजे मडगांव अशें स्टार्टींग पयलीं थंय येता, बाकी कडेन मागीर येता. आनी म्हटल्यार रेट बी जी आसता पळय ती थंय सवाय आसता. आमी येता आसतना आतां हांगासर काणकोण विचारलेलें 100 रुपयांक 5 घोटां खंय, थंय घातलेले वाटे 5 घालून दवरल्यात, 100 रुपया वाटो खंय. हांवें म्हटलें 100 रुपयांक 5 घोटां, आंब्याची रेट जाली. हांवें नाका म्हटलें मागीर हेका, आनी थोडे हो म्हणपाक लागलो काणकोण अशेंच म्हारगच पडटा अशें म्हणून. आनी मडगांव बी आमचो वचपाचो टायम सामको ऑड जालो न्ही, ताका लागून प्रॉब्लम जाली. पळोवया परत केन्ना वचून हाडटलें, हेका सांगलां हांवें. आतां म्हाका आंबे बी जाय आशिल्ले ते मेळुना न्ही, आनी थोड्या दिसान मागीर हो या म्हणपाक लागलो. गेली की मागीर तुमकां दाखयतलें, तुमकां कळटलेंच न्ही. तर खूब दीस जाले कमेंट रीड करून आशिल्ले, तर आयज न्ही कमेंट रीड करता. थोडेशे कमेंट, चड न्ही, एक 5-6 कमेंट अशें रीड करले. खूब कमेंट रीड केले हांवें, मागीर तांकां ते कमेंट्सांक हांव रिप्लाय दिता, व्हिडिओ न्ही खूब व्हडलो जाता, ताका लागून थोडेशे कमेंट जे आसा पळय न्हू ते रीड करता. तर आतां जे रिसंट कमेंट येयला पळय तेच रीड करता. तर पयली कमेंट आसा गौरी नायक हाचो, 12 कित्याक करनात, जे हांवें बटाटवड्याची रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर केल्ली न्हू, ताका कमेंट केला 12 कित्याक करना. म्हणल्यार हांवें ते 12 वडा केल्ले आनी एक बारीकसो केला, आनी तुमकां म्हटलेलें न्ही की 12 जाता म्हणून हांवें एक बारीकसो केला म्हणून. तर 12 कित्याक करना हें एक्झॅक्ट रिजन तर म्हाका खबर ना, बट मा बी म्हणटा की कितेंय न्ही अशें बाजारान सुद्दां घेवपाक गेले जाल्यार 12 घेयनाका, एक कमी घे एक चड घे, बट 12 एक्झॅक्ट हाडूं जायना घरा कडेन. जावं आमी कितें करता पळय ते 12 करूं जायना, 3 करनाका अशें मा म्हणटा. आतां तेजें एक्झॅक्ट रिजन तर म्हाका खबर ना, जर तर तुमकां कोणाक खबर आसा जाल्यार प्लीज कमेंट करून म्हाकाय बी सांगात. नेक्स्ट कमेंट आसा ग्रेटा फॉन्सेका, सॉरी इफ हांवें रॉंग प्रोनाउन्स केलें जाल्यार. तर तेजो कमेंट आसा व्हेरी नायस, म्हटल्यार म्हाजी जी हेजी मेथयाची पेज रेसिपी जी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली पळय न्हू त्या व्हिडिओचेर कमेंट आसा. Very nice. Given also to mothers when a baby is born. First trying to heal, take away pain and helps to form milk. तर हय मेथयाची पेस्ट जी आसता पळय ती खूब हेल्दी अशी, न्यूली मदर्स जी आसता पळय तांकां दूध जावपाक एंड ऑल खूब हेल्प करता. आनी जे कोणाक अशें कितें ट्रिटमेंट बी चालू आसता पळय तांकां घटसाण दिवपाक बीन खूब बरी. कोण मेडिसिन्स बी डेली कंज्यूम करता पळय तांच्या खातीर मेथयाची पेस्ट जी आसा पळय ती खूब बरी हेल्थी अशी ताकद दिता. नेक्स्ट कमेंट आसा मनस्वी वळवयकर, तूं जात्रेक येवंक ना आयज. तर हांवें जी रील म्हटल्यार शॉर्ट्स अपलोड केल्लो पळय तेजेर मया गेलो तो आमचो कुलदेव म्हणून सांगलो न्ही, सो ताका लागून ताणें म्हाका इनवायट केल्लें की तूं जात्रेक यो म्हणून. तर तेजोच कमेंट आसा जात्रेक येवनाका म्हणून. नेक्स्ट कमेंट आसा श्रुती नायक, माय फेवरेट मसाला रायस एंड पनीर चिली. मसाला रायस आनी पनीर चिली जे आसा पळय कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट लागता. हे दोन्ही कॉम्बिनेशन बी हांवें बी फर्स्ट टायम ट्राय केला पण मस्त जाला. मसाला रायस तर ऑल टायम समर फेवरेटच. नेक्स्ट कमेंट आसा स्ट्रॉंग फॅमिली, देव घरा कडेन व्हरून उदीक सोडटात किचना कडेन न्हू. जे हांवें गुडी पाडव्याची व्लॉग शेअर केल्लो पळय न्हू ते हेजेर कमेंट आसा. हांवें कितें देवाक जें पान काडटा पळय न्हू तें देवा फुडें व्हरून उदक सोडटा, आनी जे गायेक पान काडटा पळय ते किचनान हॉलान आमी अशें खंयी उदक सोडटा. गायेक पान काडटा ताका आमी देवा रुमान व्हरून उदक सोडना, सो ताका लागून हांवें तें पान जें आसा पळय तें देवा रुमान व्हरूना. नेक्स्ट कमेंट आसा प्रणिता हडफडकर, नायस रेसिपी लुकिंग गूड. नायस रेसिपी जी हांवें मसाला रायस आनी चिली पनीर जो व्हिडिओ शेअर केल्लो बीन ताका लुकिंग गूड. त्या दिसा हांव बर्थडेक गेलें न्हू, सो ते लुकिंग गूड अशें म्हणून. थँक्यू सो मच.
भावना काळे नायस रेसिपी फणसाची भाकरी रेसिपी शेअर कर हा. ओके, जेन्ना घरा वतले पळय न्हू तेन्ना मा कडल्यान ही रेसिपी जी आसा पळय ती हांव करून घेता आनी तुमच्या वांगडा शेअर करता. अशे ज्यो ऑथेंटीक रेसिपीज आसा ज्यो आमचे पयलीं सावन लोक करत येयल्या पळय त्यो म्हाज्याहून बरी मा करता. सो ताका लागून घरा गेले की ना तुमच्या वांगडा हांव ही रेसिपी शेअर करता मागीर. नेक्स्ट कमेंट आसा सॅबी रिबेलो, वी आर वेटिंग फॉर वांगी भरत रेसिपी. तर रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करता. तुमकां तर खबरूच आसा ह्या दिसान जेवण जें आसा पळय तें भायरच जालां. मेन म्हटल्यार संडेक बी देवळान, मंडेक बी देवळान जाल्यार आयज बी भायर जालें जेवण. सो ताका लागून न्ही रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करपाकूच मेळूना. करता ब्रेस्तार शुक्रार बी करतलें. खूबशे रेसिपीज आसा ज्यो पेंडींग आसा. खूबशीं जाणां अशें कमेंट करता की हांवें ही रेसिपी सांगली तुवें दाखोवच ना, ती रेसिपी सांगली दाखोवच ना. तर दाखयता आनी कितें जाता रेसिपीज न्ही खूब आसा ज्यो दाखोवपाक जाय. बट कितें जाता टायमूच मेळना. एक व्हिडिओक एकूच रेसिपी जी आसा पळय ती हांव शेअर करूं नाका. एकूच वांगडा 3-4 रेसिपी जर शूट करपाक गेले न्हू खूब लॉंग जातलो व्हिडिओ, तुमकां बी पळोवपाक बेजार येतलो. सो ताका लागून दिसाक एकूच रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करता. सो ताका लागून खुबश्यो रेसिपीज ज्यो आसा पळय त्यो पेंडींग जायत आसा. हांव मागीर तुमकां एक एक करून दाखयतलेच रेसिपी. तर अशे काही कमेंट आशिल्ले जे तुमच्या कडेन हांवें रीड केले आनी खुबशे कमेंट आसा. थोडी मागीर म्हणटली आपलें नांव घेवना म्हणून खूब आसा. नीना नायक, भावना काळे, प्रसिला शिरोडकर, प्रणिता हाडफडकर, प्रिया नायक, ममता कुकिंग ब्लॉग, श्वेता शेणवी कुंकळेकर, सुनीता फेर्नांडीस, मनस्वी वळवयकर, अंकिता नायक, सॅबी रिबेलो, वैशाली शिंदे. खूबशे कमेंट आसा. सियाज सैल, सागर पार्सेकर, राजश्री सातर्डेकर, खूबशे जाणाले खूबशे कमेंट येता. सगळ्यालेच कमेंट रीड करपाक पॉसिबल जायना न्ही. सो ताका लागून हांवें अशें चिंतलेलें की मदीं हांव न्ही कमेंट्स रीड करतलें म्हणून. बट ते न्ही मागीर खूब दीस जाता की मागीर तुमीच कोणी म्हाका एकलो कमेंट करता तुवें खूब दीस जाले कमेंट रीड करूना, आमचें नांव घेवना म्हणून. मागीर हांव परत तुमकां रिप्लाय करता. सो जे व्हिडिओ हांव रेसिपीज एंड ऑल शूट करता पळय तेच खूब व्हडले जाता. सो ताका लागून कमेंट रीड करप न्ही म्हणल्यार मातशें अशें हांव मागीर अशें दिसता आयज खूब शूट केल्लो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो आयज खूब व्हडलो जाला. सो हांव फाल्यां रीड करतलें अशें दिसता. मागीर तें फाल्यांच्या परार पावता. आनी कमेंट रीड करप तुमकां रिप्लाय करप म्हळ्यार खूब व्हड जाता न्ही व्हिडिओ. सो ताका लागून चलात तर 7 जाली आनी देवाक वाद बी लावपाक जाय. तर अशें कांय कमेंट आशिल्ले जे तुमकां हांवें रिप्लाय केला आनी त्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. आनी जर तर तुमी कोणी म्हज्या चॅनलाचे नवे आसा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना आनी जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चला फाल्यां मेळ सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन बाय बाय.